मराठा समाजाक आरक्षणाची गरज असा, पात्र आसतनाय समाजाच्या भुरग्यांचेर कांय वेळार अन्याय जाता म्हणून प्राध्यापक सुभाष वेलिंगकार उलयलो। मराठा समाज हो हिंदू संस्कृती आणि राष्ट्राक योगदान दिवपी। पणजे गोमंतक समाजाच्या 89व्या वर्सुकी दिसाच्या सुवाळ्यात वेलिंगकार उलयलो। समाजातल्या कांय ज्येष्ठ लोकांचो भोवमान जालो। आमची वाटचाल जी आतापर्यंतची जी आसा ती कोबड्यो न घेता वाटचाल आमकां कोबड्यो घेवची पडूंक ना। फुडें आमच्या भुरग्यांक मेडिकलाक वचूंक मेळना, इंजिनियरिंगाक वचूंक मेळना, बरे मार्क्स घेतात ते, पण आरक्षणाच्या दृश्टींतल्यान आमी फाटीं पडटा तशें लक्षात आयल्या नंतर आतां आरक्षणाचो विशय जो जालो तो सुरू जालो, पण सगळ्या प्रकारच्यो खस्तो हे आमच्या पूर्वजांनी आणि आमच्या जाणट्यांनी काढल्यो आणि तांणी जी कितें नामना मेळयली ही खंयचीच कोबडी न घेता आरक्षणाची तांच्यांनी मेळयली। भारतातल्या सगळ्याच समाज 90% लोक आरक्षण घेतात, शेवट खंय गोड उरतलो काय म्हणून भायर तातूंतल्यान, आणि म्हणून जे प्रयत्न आसा हे रास्त प्रयत्न आसा, म्हणजे हे अकाली प्रयत्न आसा, वेळेक फिट जायनात अशा प्रकारचे न्ही, ते आसाच, ते चालू उरतले। आमच्या भुरग्यांक जास्तीत जास्त संधी मेळपाक जाय, जास्तीत जास्त अवकाश तांकां आणि एक मोठे क्षितीज तांकां लाभपाक जाय। ह्या दृश्टींतल्यान जे प्रयत्न करपाक जाय ते प्रयत्न आमची सध्याची समिती जी आसा ह्या ती करता। भारतीय इतिहासान कितले जाल्ले आशिल्ले ते जावनी सगळे सकयल ऑफिसांत जर गेले आमच्या त्या ऑफिसांत जर पळयले आणि त्या सगळ्या फोटोंची ज्यांचे ज्यांचे फोटो आसात त्या फोटोंची आमी जर ओळख करून जर घेतली जाल्यार तुम्ही म्हाका सांगा की जीवनाच्या अशें एखादें क्षेत्र उरलां की त्या क्षेत्रांत आमचे जाणटे जे आसा, आमचे पूर्वज जे आसा हांणी काम करूंक ना। काम जे केलें ते वादग्रस्त केन्नाच करूंक ना। हे सगळे लोक वादातीत आशिल्ले, एकूय मनीस वादग्रस्त जावंक ना। त्यामुळे नेतृत्व वादातीत, कलाकार वादातीत, सगळ्या ठिकाणी वादातीत अशा प्रकारचे काम करणारा एक समाज म्हणून कौतुकान सगळे पळयतात। हिंदू समाज जो आसा, हिंदू संस्कृती आणि हिंदू राष्ट्र हांकां योगदान देणारो हो समाज आसा अशें मानलें वता। गवेरेड्यान सांकवाळी शेनवारात 4 जाणांचेर हल्लो केलो। 4 जाणांक माल लागला, तातूंतले 2 जाणांक चडूच लागला। तांकां बांबोळी शिफ्ट केल्यात। थंयचो लोक सांगता ते प्रमाण गव्यान खंय गोट्यात घुसून गोरवाचेर हल्लो केलो। तिका साल्वार करूंक गेल्ले कडेन तांकां मारले। असल्या रानवटी जनावरांक सरकारान उपाय करचो म्हणून लोक मागतात। हांव काडटा म्हणून तो म्हणून आपल्याक जायना ती मागीर क्वेश्चन हे चडल्या हिंगा हिंगा हिंग सामको तो पडला टॅक्सींग मान त्या उडयलो आनी त्या सून जावन लोली आड्या वयल्या उडी मान ते सुन त्या वदां येन ते रोल कोण ते मारली थंय कांठ्यां त्या कांठ्यां उडयली सुनी। That fellow, one Lorishin who is in the hospital, he threw a stone, and then that other one also he threw a stone. I pick up a stick, and I poke the tail. So he came out. When he came out, first he beat Pisantan. He carried him, and then he threw him out. And then next, Lorishin, he this thing with his head on the chest. He fell down also. Then he went running towards me. So I jumped from the boundary wall, but he caught me. And then he tossed me like a doll, like this. And then last minute he this thing, yeah. Totally 4 एकल्या मार लागला ना तो बांबोळे ना दोग जाण बांबोली आहाय ते जाल्ले आनी घरा आहा आनी तो दुसरो भुरगो आहा तो बरो आहा पूण ताका बड्या मारलो पत्र्याचेर पूण ताका कसलो मार लागलो ना चड सिरियस तोच आहा तो आनी दुसरो आहा गोरू पोसतात गोट्यांक हे अशें आमी खूब फावटी फॉरेस्टाक सांगले तशें आमच्या गांवांक बिबटी येतात तेजेरय गोवोरमेंट अजून कांय एक्शन ना म्हणून हांव गोवोरमेंट मागता राजे हल्लेकार कोण आसा कोणी आमचे एलिना साल्दन आसा तेणी ज्या ज्या हेजेर एक्शन घेवचें आयज तेंकां जालें फाल्यां आमी रस्त्यार भोंवतात दुसरे आमची भुरगीं खेळटा।
नुस्तेमारी मंत्री आवर्तान आणि संचालक शमिला मोंतेरोक एलईडी नुस्तेमारीचो प्रश्न तडीक लावंक जमना जाल्यार राजीनामो दिवचो म्हणून नुस्तेकार आणि रापणकार मागतात. 2 दिसां भितर सरकार एलईडी नुस्तेमारीचेर बंदी हाडटलो म्हूण दोगांनी मंगळारा उतर दिल्लें. अजून कांयच केल्लें ना. सोमारा तांची सभा, मंगळारसावन धरण्याचो प्लान. ते फाल्यां रेडी आहे बंद करपाक आनी गव्हर्मेंटान हें केलें सगळ्यांक बंद करूया आनी इन फ्युचर हे दिसान जायना. ऑगस्टा आमी कॅशन दिवपा न्हू तांकां. ऑगस्टान दिले आमी बोटकार काबार आनी आनी काय ना उपाय ना. आमी कितें आहा आतां दिसान आमी थोडे दीस बट हांव म्हणटा हे 2 दीस आमगेले काल जावन गेले अजून एकूय बोटी वयली लायट देंवलो ना आनी अजून पासून कांयच आमकां पत्तो जबाब मेळना. म्हणल्यार आज आमी आतां आख्खे गोंयभर हाल्यां एक मिटींग घेताय आमी हाल्यां मांडले मिटींग घेताय सकाळी 10 वरांचेर आनी टायम लिमीट दिताय आनी त्या टायमा मदें आमी सगळे आमचे सरावंड कोताय. सोमराक मिटींग घेताय मंगळाराक आमी सगळे फिशरी व्हरून आमचे सगळे सरावंड हें कोताय सरावंड कोताय. जेन्ना आमचे बराबर कोण धाकटे बोटकार आहाय फिशींग बोटकार आहाय फिशींग बोट्यो आनी आमच्यो कॅनोज हे सगळे सरावंड जातले आनी जेन्ना आमी थिंग भिके बसतले जेन्ना बोट्यो थिंगाच्यो लायट्यो देंवले बगर आमी पणजेच्यो त्यो बोट्यो बेतलान बोट्यो व्हड्यो आमी काडून पोत्यो घरा हाडपा न्हय पूण आनी इतले दीस आमी भीक मागतले आनी ते भिके कुस्तार आमी आमची भुरगीं बायलांक कुसतले आनी ते आमी जियेतले. हे तिनूय ताबडतोब काडचे नाल्यार फिशरीज डिरेक्टरान पयले आपणाचे रेजिग्नेशन दिवचे आनी सांगचे की म्हाकोड्यान हे डिपार्टमेंट चलोवपाक जायना आनी भायर वयचे. तशेंच करून फिशरीज डिरेक्टर मिनिस्टर आयज थोड्या बोटकाराक लागून तो नाचता म्हाका दिसता अशें दिसता. तो कोत्ताच म्हणटा केन्ना कोत्तलो सगळे नुस्तें काबार जातकूच. इफ यू कॅनॉट हँडल युअर डिपार्टमेंट देन प्लीज रिजायन अँड डोंट फूल द फिशरमॅन. आमी आता एक मांडे आमी तशें पयलीं आमी फिशरीज मिनिस्टराक आयज सांगलेले की मांडे बाय फ्रायडे तुमचे जायना जाल्यार आमी बाय मांडे आमचे कॅनो सरेंडर करता आनी आमची भुरगीं आनी बायलो भिकेक बसतले म्हणून. कित्याक आमी जाणा हे 6 म्हयन्यान आमी काबारूच जातले तेका लागून आमी पयलेच थारायलां कितें करपाचें आहा तें. घेवया एक विराम.